येतकूच आमकां 3 वर्सां कंप्लीट जाली आनी ह्या 3 वर्सां भितर आमी वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट्स आमी वास्को भितर हाडूंक शकले. तातूंत सगळ्यात तुमकां डिटेल समजायल्या म्हणजे कितें अरावंड 25 ते 30 प्रोजेक्ट्स म्हणजे जे गरजेचे आशिल्ले आनी जे पेंडींग उरिल्ले सगळे उरिल्ले ते सगळे आमी स्टार्ट केले. थोडे नवे प्रोजेक्ट्स आमी हाडले, पैशांची व्यवस्था केली, बाकीच्या सगळ्यो गोष्टी आमी करून आज ते प्रोजेक्ट्स सुरवात आसा, थोडे फायनल स्टेजीस आसा, थोडे कंप्लीट जाले. आनी हे 3 वर्सांच्या मागीर आमकां अशें दिसून आयलें की आज जरी आमच्या ऑफिसान भरपूर गर्दी आसली आनी सगळ्यांची कामां थंयच्यान खूब मोठ्या प्रमाणार जावपाक लागली, तरी सुद्दां आमकां एक दिसतालें की आमी बी लोकांच्या दारान वचपाक जाय. आज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो अंत्योदय तत्वाचेर काम करता, म्हणजे लास्ट मनशा पर्यंत पावपा खातीर आमी प्रयत्नशील आसा. त्या अंतर्गतूच म्हणजे सरकार तुमच्या दारी म्हणून जो आमचे ऑनरेबल सीएम प्रमोद सावंत सरान जो उपक्रम घेतिल्लो आनी तो खूप सक्सेसफूल जालो. ताजेच हाजेर म्हणजे आमदार तुमच्या दारी म्हणजे आमी प्रत्येक बुथान म्हणजे आमच्या वास्को भितर 46 बुथ्स आसा आनी हे 46 बुथांनी एक एक दीस म्हणजे एक 5 वरां 6 ते 10 पर्यंत एका ठिकाणार जे आमी रोखडेच एक आमच्या कार्यकर्त्यांकडे आमच्या बूथ अध्यक्षाकडे उलोवन आमी सांगतले, थंय वचून आमच्या वोटर्सांक मेळप, थंय तांची गाराणी आयकप, आमी कितें काम केल्लें तें आमी तांकां सांगप. आमच्या सरकाराच्यो अनेक योजना आसा ज्यो अजून पर्यंत फुल्ली लोकां पर्यंत पावना. आमी पळयता की लाडली लक्ष्मी जावं नाल्यार गृह आधार जावं DSS जावं असल्योच सिनियर सिटीजन जावं ह्यो स्किमी तर लोकां पर्यंत पावल्याच. हाजो भरपूर फायदोय आज लाभ लोकांक मेळिल्लो आसा. पूण हाच्या भायरूय बी खूब स्किमी आसा, सेंट्राच्यो खूब स्किमी आसा ज्यो अजून पर्यंत लोकां पर्यंत पावना. अशें दिसून येता की सगळ्याच लोकांक आमच्या ऑफिसान येवप एक एकदां शक्य जायना. सो आमीच तांच्या दारान वचून तांचे हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करप. कोणाचो एक गटर मोडिल्लो आसतलो, कोणाचो आनी कितें आसतलें, कोणाक स्कीम मेळनासतली, कोणाची स्कीम मेळिल्ली उरल्या आसतली, खंय पेंडींग उरल्या आसतली. सो आमी आमच्या पुराय टिमीक घेवन म्हणजे थंय वतले, एक 4 ते 5 वरां आमी थंय कॅम्प करतले एका ठिकाणाचेर, सार्वजनीक ठिकाणाचेर. आनी थंय सगळे त्या पार्टातले वोटर तांकां थंय आपोवन म्हणजे तांकां एक उलोवपाची म्हणजे तांकां प्रॉब्लेम सांगपाची नाल्यार त्यो स्किमी समजावपाचो आमचो एक प्रयत्न आसतलो. आनी त्या खातीर आमी परवासून म्हाका दिसता हो आमी उपक्रम स्टार्ट करता. एक वेगळेपण म्हणजे आपण इतल्याच खातीर की आज आमचो सरकार प्रत्येक गोष्ट जी उलयता ते करून दाखयल्ले आसा आनी ताज्या अंतर्गतूच आमच्या ऑनरेबल सीएमान पासून भोंवपाक सुरवात केले. आज राज्याचो कारभार सांबाळटा आपल्या लोकांक न विसरता आज तोय बी आपल्या वोटर्सां पर्यंत गेलो. अश्यो पयलीं म्हाका खंयच्याच पक्षान केल्ले म्हाका याद जायना. ह्या खातीरूच भारतीय जनता पार्टीचें एक वेगळेपण आसा की आपल्या जे आमी उलयतात की अंत्योदय तत्व म्हणून ते अंत्योदय तत्व खऱ्या अर्थान कितें आसा हे दाखोवपाची एक हे आशिल्ली. आनी त्या खातीर परवासून म्हणजे ऑल्टरनेट डेज एका बुथान वचून आमचे 46 बूथ आसा, एक 2-2.5 महिने ते 3 महिने हो प्रवास आसतलो. आनी एकदां सगळ्यांची लोकांची समस्या जाणून घेतकूच एक डेडिकेटेड नंबर आमी दितले. म्हजो तर हांव दितलोच कित्याक म्हजो नंबर सगळ्यांकडे आसाच असो ना, खूब जाणांक आमी नंबर दितले आनी थेट आमचे कडेन संवाद म्हणजे एक संपर्क साधपा खातीर आमी एक तांकांय एक हे दितले. आनी अजून पर्यंत तुम्ही पळयता आसतले की आज वास्को भितर अशें वातावरण आसा की आज कोणूय आमकां फोन करून आमचे कडेन उलोवंक शकता, आमचे कडल्यान फीडबॅक घेवंक शकता, आमचे कडेन कामाची अपेक्षा करूंक शकता. तशेंच आनी एकूय नंबर आमी दितले जेणे करून जी कामां आमकां लोक सांगतले त्या दिसा ताचे रोखडेच 2 ते 3 दिसां भितर ताजो फॉलोअप घेवन ताजो हें घेवन म्हणजे आमचो जो कार्यकर्तो आसतलो तो परत एकदां तांचे कडेन कॉर्डिनेट करतलो आनी जो पर्यंत तांचें काम जायना तें फॉलोअप करून काम करून घेवन ते आमी लोकां पर्यंत पावयतले अशी एक योजना आसा. आनी त्या खातीर हांव सगळे वोटर्सां कडेन मागता की खंयच्या वॉर्डान आमी जेन्ना येतले तेन्ना मुद्दम तुमी आपली सगळी गाराणी घेवन तुमचे सजेशन्स आमी खंय चुकता जाल्यार ते पसून तुमकां सांगपाक कांयच हरकत ना. सुदारप हें सदांच बरें. आमी सगळेच आमी कितें बरेंच केलां अशें हांव हें म्हणना, पूण खंय आमी चुकता, खंय सुदारूंक शकता तुमचो फीडबॅक आमच्या सरकाराचें आनी कितें करपाक जाय नाल्यार आमी आनी प्रशासन कशें लागीं हाडपाक जाय तुमच्या हें सगळें सांगपाक ही एक संद आसा. तेन्ना प्रत्येक वोटरा कडेन मागता की ज्या दिसांनी आमी तुमच्या दारान येतले तेन्ना तुमी मोठ्या संख्येन येवन तुमची प्रॉब्लेम्स आसूं बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी तुमी आमकां एक्सप्लेन करचे. आमची ही टीम जी आसा डेडिकेटेड टीम आसा ती तुमकां फॉलोअप करून तुमच्या दारान तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तुमकां ऑफिसान ना आपयता, तुमच्या दारान प्रॉब्लेम सॉल्व जाले म्हणजे पयलीं कॉन्सिलर आसना हांव तशें करतालो. प्रत्येक जाणांक
आपले तांचे घरा कडेन वचून तांचे कामां करून दितालो आनी त्याच धर्तीचेर आतां मोठ्या प्रमाणात पयलीं एकूच वॉर्ड आशिल्लो जो आतां 12 वॉर्डांनी म्हाका तें करचें पडटलें आनी त्या खातीर पुराय आमची टीम जी आसा ती एकदम रेडी आसा हें सगळें आव्हान जें आसा तें घेवपा खातीर आनी लोकांक बरी सेवा दिवपाचो आमचो प्रयत्न. लोकांपर्यंत पावता, प्रत्येक वॉर्डान पावता, प्रत्येक बुथान पावता आणि हे सगळे आमकां दिसून येता वास्को भितर जे चल्लेले डेव्हलपमेंट. अंत्योदय तत्व ह्या तत्वाचेर काम करीत आयज भारतीय जनता पार्टीन वास्कोन बरें अस्तित्व तेणी केल्लें आसा. आयज आमी उक्त्या दोळ्यान पळोवंक शकता की वास्कोन कितकीशीच कामां चालल्या आनी कंप्लीटूय जाला. आमी फीश मार्केटाचेर उलयत जाल्यार फीश मार्केट आतां इनॉग्रेशन जावपाचो 16 कोटीचो फीश मार्केट ह्यो आतां येयल्लो आसा. पॉवर हाऊस बायणा हे जे कन्स्ट्रक्शन चालू आहा सुमारे 18 कोटीचो ह्यो प्रोजेक्ट आहा. सीओ बंगलो ह्योय जावपाचो आहा 10 कोटीचो हेजो प्रोजेक्ट आहा. व्हडले म्हटल्यार सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट एसटीपी ह्यो 40 कोटीचो प्लांट मेस्तावाड्या ओरुल्या ह्या भागात येवपाचे आहा. तशें आनी प्लांट तेंच्यांनी प्रपोज केला मायमोळ्या खारीवाड्या धाकटे तळे वाडे ह्या भागांनी प्रपोज केला. आमी तानिया देगेचो जो जागो पळयता थंय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येवपाचो आहा. सुमारे 50 कोटीचो ह्यो प्रोजेक्ट आहा आनी फुडल्या 21 जुलयाक हेजो टेंडर ओपन जावन 21 सप्टेंबर म्हयन्यान हेजें कामूय सुरू जावपाचें आहा. जेन्ना आमी बस स्टँडा बद्दल उलयता जी एक खाण जावन आसलेली पूण आयज थंय पळयत जाल्यार एक वेगळेंच चित्र आहा. हांव लोकांक फुडें हें हाडूंक सोदता की पयलीं जी दुर्दशा आसलेली आमी पळयलें की आमचे केटीसी काम करपी जे आमचे भाव आसलेले त्यांचे जेवणान खंय तरी माती वयताली पूण आयज ते टारींग करून घेवन आयज केटीसी बस स्टँडूय फायनल स्टेजीर पावला आनी सप्टेंबरान तेजे कामूय सुरू जातलें. तशेंच एक व्हडलें सक्सेस आमकां म्हणपाक जाता आमी वास्कोचे जेन्ना बॉटल नॅक म्हणटा खंय तरी आमकां सेंट एंड्रूज स्कॉला कडलो तो जंक्शन याद येता. आयज ऑझुलर फोरमा कडेन थंय रोड वायडनींग जावन वास्कोकारांक एक व्हडली गजाल म्हटल्यार आमी खंय तरी हेजो इफेक्ट सप्तकाकूच पळय आमकां गावतलो. बुटेपाट टू तानिया हावट हे रोड वायडनींग जाता. मंगूर रोड टू तानिया ह्यो रोड वायडनींग जाता. सो बरेचशी रोड वायडनींग जाता आनी तेज्या भितर अंडरपास जो तानिया हॉटेला कडलो रेल्वे ब्रिज आहा थंय अंडरपास जाल्ल्या कारणान येणाऱ्या काळान थंय अंडरपास जातलो आनी एक मेजर रिलीफ म्हणटा तसो मंगूर बायणा शांतीनगर न्यू वाडा ह्या भागात खंय फायर ब्रिगेड पावनासली थंय फायर ब्रिगेड पावतली एक बरी गजाल. तशेंच आमी पळोवंक शकता ह्या मनसुनान वास्कोन खंयच फ्लडिंग जावंक ना. हांव स्पेसिफिकली सांगता की खंयच फ्लडिंग जावंक ना. स्पेशली ओरुल्या बेलाबा ह्या सारख्या भागांनी चड फ्लडिंग जाताले पूण आमच्या आमदाराच्या योजनापूर्वक प्लॅनिंग का खातीर खंय तरी हे आयज फ्लडिंग आमकां वास्को भितर दिसना. आमी हेच्या खातीर आमच्या आमदारान खंय तरी इनिशिएटीव घेवन स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेन कन्स्ट्रक्ट केले क्रॉस ड्रेन्स कन्स्ट्रक्ट केले आनी तेच्या खातीर आयज आमी फ्लडिंग ही पळयना. बायणा गार्डन जावपाचे सुमारे 8 कोटीचो ह्यो प्रोजेक्ट. तशेंच ह्यो आमी आयज अप्रॅम्प पळयता जो आयओसी कडल्यान गेला हेजो खंय तरी एक व्हडलो फायदो आयज वास्कोकारांक जातलो बायणाकारांक जातलो सडा मुर्मुगांव ह्या सगळ्या भागांक खंय तरी जातलो. वास्को एमएमसी गार्डन ब्युटिफिकेशन अंडर सीएसआर एक्टिव्हिटी बांदेकर एक मोठे इंडस्ट्रियल्स यांच्या अंडर हे आयज वास्को म्युनिसिपालिटी गार्डन जाता. तशेंच तेज्या सायडीचे जे गार्डन आहा ते जातले. गव्हर्नमेंट स्कूल हे अंडर सीएसआर एक्टिव्हिटी गोवा शिपयार्ड 80 lakhs मोडून हे आयज गव्हर्नमेंट स्कूलूय उबें जाला. आनी एक व्हडली गजाल म्हणटा ते आमी अंडरग्राउंड केबलिंग इतके दीस खंय तरी आयकताले पूण आयज ते अंडरग्राउंड केबलिंग खंयचे 3 रोडाचे हे कंप्लीट जाल्लेले आहा आनी हेजो एक व्हडलो इफेक्ट आमकां खंय तरी शिगम्याक नाल्यार कार्निवलाक दिश्टी पडटलो. आमकां दिसून येतले की लोक कितके वावा आनी खंय तरी एक थँक्यू सुद्दां आमदाराक म्हणटाले कित्याक तांकां जायते अशे प्रॉब्लेम्स आसताले फ्लोट हाडटाना. हो जो आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आमदार चर्चेद्वारे म्हणून हो प्रोग्राम आमी 3 तारखेन सुरवात करता. एक्चुअली कशें कामां आमची जेन्ना आमदार जिखून येयलो तेन्नासून कामां चालूच आहा आनी प्रत्येक भागांत प्रत्येक वॉर्डान कामां चालू आहा. पूण कशें लोकांक आपणाच्या पाटान कितें केलां काय कळपाक जाय. थोड्यांक कोण सांगिना आनी थोड्यांक मिसगायड करता आनी नाका तें सांगता. म्हणून आमदारान चिंतला बाबा आपूण तेंच्या धांव वचून तेंचें कितें सुटावं आपूण आतां इतले हें हाडटा तें हाडटा. कितलेशेच आमी ऑनलायन आसात. म्हाज्याच वॉर्डान तर 100 कोटीचें काम चालू आसतलें सिवरेज धरून ना जाल्यार ग्रावंड धरून. पूण तरी पण थोड्या लोकांक डावट आसता बाबा आमदार कित्याक येवंक ना.
ताका प्रश्न तरी आमदाराक बारीक मनशाक मेळपाक जाय. पूण थोड्या लोकांचे एक अपेक्षा आसता बाबा आमदारीन आपणाक कितें विचारपा बाबा तुज्या एरियान कितें म्हणून. पूण ही बरी गोश्ट बाबा लोक 5 वर्सांनी येता इलेक्शनाक वोट मागता तेन्ना मागीर तेंकां दिसता बाबा आतां येयला म्हणून. पूण खंय तरी आमी कंटिन्यू चालू आहा. पूण थोड्यांक दिसता बाबा आपल्या दारान येयलो आनी आपणा कडेन उलयलो जाल्यार थोडे खूश जाता. कामां कितलीय केल्ली म्हणून थोड्यांक आपणाक हें दिसता. पूण दाजी हो कसो जाला लोकली एक आमदार न्हू एक सामान्य एक मनीस कसो म्हणजे लोकांक आवडटा ताजे कडेन उलोवपाक ताजे कडेन फोटो मारपाक. म्हणून लोकांक दिसता बा तोय आपल्या दारान येवचो म्हणून हो प्रयत्न आसतना आमी लोकांच्या दारान पावोन त्यांचे इंडिव्हिज्युअल कितें आसा तेय आमी पळयतले. आमदार श्री दाजी साळकर यांच्यानी सांगले आमच्या मध्ये गिरीश बोरकरी आसा चेअरपर्सन, शम्मी साळकर काउन्सिलर आसात, सिद्धार्थ आणि आम्ही सगळे कार्यकर्ते आसात. हे फक्त तुम्ही भारतीय जनता पार्टीन पळोवंक शकता. जरी आता तुम्ही विचारले तशें 5 वर्सां निवडून आयलो आमदार फक्त मत मागपा वचना, सबंद 5 वर्सां काम करीत आसा. जे आदी विरोधान आसताना आम्ही लोकांचे गाराणे घेऊन वयताले. पूण आता हो जो उपक्रम आसा आमदार तुमच्या दारी, अजून इलेक्शनाक टायम आसा, 2 वर्सां आसा. पूण कितें गरज आमदाराची. पूण आमदार वयता कारण काही लोक पावनात, काही लोक म्हणतात ना आसुनी म्हणटा. पण आम्ही त्यांच्याकडे अनेक स्किम्स आसा ते त्यांचे पर्यंत पावचे म्हणून हो प्रयत्न आसा. मनोहरभाई पर्रीकरांनी DSS स्कीम केल्ली तेन्ना आमकां उगडास येता. पहिल्या फाटी मुख्यमंत्री जाले 2001 सालान. त्या वेळाचेर आम्ही लोकांच्या कडेन गेले, फॉर्मां भरली. त्या वेळार लोकांनी कितें म्हळें, कोण दिता रे 500 रुपया. पूण आयज ती 2000 पर्यंत पावली ती स्कीम. तशी स्कीम चालू आसा. आणि कितें जर अडखळे आसा जाल्यार लोकांचे कडेन उलोवप. नगरपालिकेचे प्रॉब्लेम आसले, PWD आसा, इलेक्ट्रिसिटी आसा, काही लोक सांगूंक पावना. पण मे बी जेन्ना आमदार तेंचे कडेन वयता जेन्ना ते सांगतले फुडें. आमदाराची अनेक कामां आसा, सिद्धार्थान सगळी सांगली. त्यामध्ये एक काम सांगपाक विसरलो तो म्हणजे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा तेजो टेंडर पेपरान आयला. 43 करोडचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तानिया हॉटेलाच्या मुखार येता. जवळजवळ 400-500 कोटीची कामां वास्को शहरान जाता. तरी आमदार तेंच्याकडे वयता, तांकां विचारता आनी कितें आसा सांगा, हे दाखवून दिता. अंत्योदय तत्व जे म्हणटा नरेंद्र मोदीजी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, तो आमचो आमदार सुद्धा ते फॉलो करता. आम्ही कार्यकर्ते फॉलो करता. म्हणून सगळ्या जनतेकडे विनंती आसा, आमदार तुमच्या दारी 3-4 वरां तुमच्या बुथान आसतले. आमचे बूथ अध्यक्ष तुमकां फुडें सहकार्य करतले, मंडळ अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी सगळे सहकार्य करतले. ह्याच्या खातीर लोकांनी सगळ्यांनी सहकार्य करचो. जे लोक अनेक गोष्टी उलयता बेश्टेच आमचे कितें तरी येतकच खंय तरी कॉमेंट्स करता, ताका न विचार करता आम्ही लोकां खातीर आसात, आम्ही लोकां कडेन वयतले. ह्या खातीर सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.